करी Mama mate very big बरी बरी बर 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 शिकरी शिकारी बरं 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 शिकारी बरं 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 रिकारी मान तरी रिकारी बरी 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 बरं 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 शिकारी मन बरं 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 रिकारी मान तरी करी रिकारी बरी 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 शिकारी बरं बरी 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 बरं 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 शिकारी बाबा बाबा मामा 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 मान तरी रो 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 बरी 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 मान करी शिकारी बरी 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 शिकारी बरी 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 शिकारी बरी 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 करी मान करी शिकारी बरी 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 शिकारी बरी बरी शिकारी बरी 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 शिकारी बरी 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 बड़ा बड़ा रिकर ईमान पर रिकर बड़े 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 शिकारी बड़े 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 शिकारी मामा 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 बाबा 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 लड़ेगा शिकारी बड़ी 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 शिकारी बड़े 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 रिकर मामा 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 उधर करी करी कलर करी बड़ी 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 करी बड़े 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 करी मान करी करी बम 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 बड़े 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 करी मेरे बड़े 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 रे करी मा 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 बड़े 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 करी मा 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 बाबा लरी करी मान करी कर और लरी करी बा मा 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 बाबा Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Shikari Baba Baba Ladi Baba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. Shikari Mama Mama Ladi Kari Baba Mama Kari kari baba baba koshi kari balari kari mama balari ka kari kari bari 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 shikari bari 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 shikari mama 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 balari ka shikari bari 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 kari man kari kari baba baba mama. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you. Thank you, Hoshikari Baba Mama. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. पूर्वेले प्रार्थना करणं आम्ही आईचे सेशन बायबल स्टडी आम्ही प्रारंभ करूया मोगळा बापा या वेळा का ते तुका अर्घान दिता बापा बापा तुझ्या त्या अपरिमित कृपे खातीर तुझ्या त्या मोगा खातीर आम्ही तुका अर्घान दिता बापा बापा तुझे उतार सत जावन आसा तुझे उतार ते जिवे जावन आसा तुझे उतार ते क्रियात्मक जावन आसा वै बापा पवित्र आत्म्याद्वारे तुझे उतार आम्ही हांगासर त्या उतराची तुवें दिल्ल्या तुवें उलयल्ल्या त्या उतराची ती गुंडायेन समजून काणयोंक तांतू कितें ते रेवलेशन कितें आसा तें आमी समजून काणयोंक आमी हांगासर जमल्या बापा तुका अर्घां दिता बापा कित्याक तुजे उतार म्हणटा सत तूं समजून काणगे सत तुका सुटका दिता म्हण
वय बापा स्वताची ती जन्वाई आमकां सुटका दिवची जावन आसा बापा. उतर एक भुंय जावन आसा बापा. ते आमच्या काळजांत ते भुंय म्हणल्यार त्या काळजांत रोंबून ते 30 वांट्यांनी न्ही 60 वांट्यांनी न्ही पगार 100 वांट्यांनी ते फळ दिवचे बरे तूं येदोळूस आमच्या अर एकल्यांच्या जिवितांत अर एकल्याच्या अंत तूं चोर नसाय बापा. तुका अर्गां दिता बापा. थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. पवित्र आत्म्या तुका आमी अर्गां दिता. पवित्र आत्म्या संपूर्ण जावन हे सेशन तुज्या कंट्रोलाकान घे. तूं आमकां शिकय कितें हांगासर शिकोवंक जाय खंयचे टेस्टामनी जाय आरे की पवित्र आत्म्या तूं आमचो शिकोवनदार जाल्ले वरवीं तुवें सांगलें हांव गेल्ले उपरांत तुमकां एक मजतदार धाडटा म्हण वय तो तुमचो जावन आसाय पवित्र आत्म्या तुका आमी डिपेंड जाता. तूं आमकां शिकय. तुजे द्वारे मात्र आमी शिकोवंक जाता. आमच्या स्वंत बळांत खंयचेय साध्य ना. आमच्या आस्कतकायेंत तूं बळवंत जावन आसाय पवित्र आत्म्या. तूं आमकां शिकय. कोण पुराय युट्यूबार पळोवन आसतात वा झुमान जॉईन जाल्ल्या हर एकल्याक किंवा मुकल्या दिसांनी आयकतल्या हर एकल्याक तुका समर्पण कर. हे मागणे करता हांव बापा तुज्या पुता पवित्र तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन. Amen. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. आम्ही काढूया एक स्क्रिप्चर मार्क 4:7. आम्ही पळयले आम्ही चार रीतीचे भुंय आसात. एक देवाचे उतार जेजू सरोवराच्या तडीर शिकून दिवन आसलो. ताच्या भोंवतणी लोकांचो जमो आसलो. त्या दाळा जेजू त्या मास्तव्यार सोडोन आसतना लोकांचो जमो ते तडीर येवन रावलो आनी तो ओपाऱ्यांनी शिकोवन आसलो. त्या शिकोवण्यांत थोड्यांक ते अर्थ जायनातले वरवीं ते येवन विचारतले आमकां ते शिकय म्हण. त्या दाळा तो ओंपूंक भायर सरन गेलो. तो ओंपता आसतना कितें जाता थोडे बी ओंपी म्हळ्यार एक राईत ओंपताना ते काले जाता थोडे बी मेरेर पडता ते सुकणी येवन खातात आनी थोडे चड मातीनातल्या काडपा सुवातेर पडता थंयसर वयल्यासर माती आसले वरवीं ते बेगीन किरलाले जाल्यार पूर्ण सूर्य उदय येता आसता ते कितें जालें ते करपाक आनी पाळा फुटोंक ना ते सुकून गेले. आनी आमी 7वें अंत पळया. वास ब्रदर वाचतात कोणी. प्रेज गॉड. ना जाऊन तो वाचता. Yeah, वाचतो सिस्टर. हेर वाच ब्रदर. कांट्या जडकुट्यामध्ये पडले आणि कांट्या जडा वाढताना तानी ताका चिडून मारले अशें ताणे फळ दिले ना. प्रेज गॉड. हांगा थोडे खांट्या जडकुडामध्ये पडले म्हळ्यार आमच्या काळजांत खांटे जडकुडा आसले वरवीं खंयचेय एक बी ते प्रिचर जावन दी वा आमकां बायबल वाचतना मेळिल्ले बी जावंक पुरो वा कोणी येवन आमचे ते बी घाल्ले वरवीं आमी आमच्या ह्या काळीज म्हणल्यार एका त्या भुंयेंत खांटे जडकुडा आसले वरवीं खांटे जड वाडटाना कितें जाता चिरडून मारले आनी तांतू फळ दिवंक जावना. फळ दिवंक थंय साध्य जालें ना. तशेंच आमच्या जिवितांत तशेंच जायत्या एरियांत आमी कांटे जडकुडा म्हळ्यार आमच्या काळीज म्हणल्यार ह्या भुंयेंत जायते कांटे जडकुडा आसात. राग आसूंक पुरो मसूर आसूंक पुरो द्वेश आसूंक पुरो वा आमी केल्ली खंयची करणी जावंक पुरो जायते आमच्या भितर आसात. ते खाण उडयचे जाल्यार देवाचे उतर म्हणलें दूद आमी सदांच पियेतना सदांच म्हळ्यार घडये आमी पियेतना ते आमच्या भितर वचून ते जावन ते क्लीन जावन भायर येवंक साध्य आसा. आमी पळया आमी पळोवंक गेल्यार आमकां बायबलांत एकलो मेळटा जाकेवाचे आमी पळोवंक
पळयल्यार जाके विशयंत आमी लूक 19:1 तावन ब्रदर सिस्टर तो एरिकोंत भितर सरन शारांतल्यान सोलोन वेतलो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण पळोवंक तो बारीस आशेतलो, पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एका रुमडीच्या रुखार सोडलो, कित्याक जेजू तेनेच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेवा, वेगीं सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. जाकेव सरारा देंवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हूण लोक गुणगुणोवंक लागलो. पूण जाकेव सकडा उजीर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटीं दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, कित्याक होय अब्राहमाचो पूत. निजाकी मनशा पूत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला. प्रेज गॉड, हालेलुया. हांगा आमी जेजू आनी जाकेव हांगा जाकेवा विशयंत जाकेव तेणे जाकेव कितें जावन आसलो, जाकेव एक संवसारीक ग्रेस्तकाये वरवीं चिरडून गेल्लो. म्हळ्यार संवसारी तो ग्रेस्तकाय जावन आसलो, तो सुंकागार जावन आसलो. ताका कितें आसली, संवसाराची आशा ताचे भितर आसली. ते तशें आसले वरवीं तो एक सपरेट जालो. त्या देखून हांगा तो एरिकोंत भितर सरन शहरांतल्यान चलोन वेतालो. जेजू ते शहरांतल्यान भितर चलोन येतालो. ते जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागार, म्हळ्यार ह्या संवसारांत तो एक दुडवादीक मनीस, तो एक ग्रेस्त मनीस तो जावन आसलो आनी ताका आशा आसली, ह्या संवसाराची आशा आसली आनी तो विंगड रावून आसलो. ताका आमी तिसरे वाक्यांत पळोवंक गेल्यार जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो. जेजू कोण म्हूण तो तितलो व्हडलो ग्रेस्त मनीस जाल्यार ताच्या भितर एक काळजांत आशा आसली, जेजू कोण म्हूण पळय जाय. कित्याक जेजू विशयन ताणें आयकल्लें, जेजू विशयन ताणें पळोवन आसतलें. त्या वेळार जेजू जायती ते आसारिया करतालो, कानांतल्यान कान, दोळ्यांतल्यान दोळे, अशें तो जायती आसारिया करतालो आनी ताचे भितर एक आशा आसली. तो सुंकागार जावन आसल्यार, ग्रेस्त मनीस जाल्यार ताका भायर येवंक आशा आसली म्हणून आमी पळयत. कित्याक तो हांगा देवाचें उतर म्हणटा, जेजू कोण म्हणून पळोवंक तो बारीस आशेतालो. जाल्यार त्या आशे ताका आसल्यार ताच्या काळजांत ते कांटे ते जडां आसले वरवीं ताका ते एक आडसाण जाताली. त्या जेजूक आशा आसल्यार पळयचे म्हणून ताका ते पळोवंक जायनातले. आज आमच्या जिवितांत जावचे इशन्स आमकां आसा, हय हांवें सदां सकाळीं उठून मागणें करूंक जाय, सदां हांवें जेजूची सुवार्ता प्रगट करूंक जाय, हांवें सदां बायबल वाचूंक जाय, सदां हांवें जेजूच्या आतां सांगातपणांत आजारपणांत हांवें रावोंक जाय म्हणून आशे आमकांय आसा. जाल्यार आमच्या भितर आसल्या थोड्या कांटे जडां थावन आमकां ती कान उडोवंक नाका. त्या देखून आमची आशे ती निर्फळ जावन पावता. जायते पटी
आशे असले आमचे काळीज ताका आशा आसली आणि ताचे काळीजांती ताका काळजा भितरी ताका आशा आसली. आमी कितें करता भायल्यान भायर थोडे पटी आशे दाखयता जेजूक हांवें पळय जाय, जेजू सांगता हांवें वेळ करची जाय म्हळ्यार भायल्या एका कार्येक लागून भायर आमी दाखोवन काण घेवच्या खातीर इमिडिएट ताणें कितें केलें जेजू पळोवंक तो आशेलो पूण तो कितें जाल्लो मोटवो जाल्लो मोटवो आसलो तो शॉर्ट आसलो लोकांच्या केटीन ताचे वरवीं ते जालें ना ताका ते करूंक जावना ताची भितरली आशा त्या लोक ताका आड येताले ताका लोकांच्या त्या जाल्ले वरवीं ताका ते पळोवंक जावना देखून ताका कितें जालें तो लोकां जोम्या मुखार धांवून वचून एका रुमडीच्या रुखार सोडलो कित्याक जेजू तेणे जनांचो वेसो आसलो तितली आशे ताचे थंय आसले ताकाय भितर तो येवंक हांव मोटवो हांवें कशें जेजू ह्या लोकां मदें हांवें कशें पळोवचें ह्या लोकां मदें हांवें कशें जेजूक भेटचें आमकांय तशेंच ह्या संवसाराची करण्यो ह्या संवसाराचे संप्रदाय वा ह्या संवसाराचे रिती रिवाजी आमकां जायते पटी जेजूच्या त्या आजारपणांत मेळोवंक जेजूच्या त्या सांगातपणाक आमकां एक जावंक जायते पटी आडखळ्यो येतात. प्रेज गॉड हालेलुया. आम्ही पळोवंक गेल्यार देवाचे उतर म्हणटा तुम्ही पाळ लायले रिती रिवाज जेतू देवाच्या उतराक विरोध करतात म्हळ्यार आमी जायते पटी आमी करचे रिती रिवाज जेतू आमकां अडखळ जातात आमकां जेजूक ते लागीं मेळच्याक वा त्या जेजूच्या त्या सांगातपणांत वा आजारपणांत आमकां एक जावन रावंक आमकां जायते पटी आमी करचे कार्य आमी आमच्या स्वंत प्रयत्नान करचे कार्य आड जावंक पावतात. प्रेज गॉड हालेलुया. हांगा जाकेवान कितें केलें जाकेव थंय तक्षण ताणें निर्धार काण गेले ताका जेजू भेटलो आनी जेजू त्या रुमडीच्या रुखार तो सोडलो कित्याक जेजू तेणेंच आसलो आनी त्या जाग्यार येवन पावताच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें पळय ताच्या भितर ती काळजांत आशा आसली जेजूकय ती कळिल्ले वरवीं जेजू कितें पळयता एक्चुअली ते साध्य ना त्या रुखाक पळोवंक जाल्यार जेजू तो रुखार बसून आसचे तो पळयता इमिडिएट तो पळयता आनी ताका जेजू भेटलेंत तो कितें करता जेजू ताका इमिडिएट भेटले वरवीं तो कितें करता इमिडिएट तो जाकेवा विग्गी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय जाकेवा विग्गी सकला देव केदाळा जेजूचो ताळो आयकता ते 6 वाक्य म्हणटा जाकेव सरासरा देवून आयलो आनी व्हड संतोषान ताणें जेजूक स्वागत दिलो जाकेव सरासरा विगिन्स म्हळ्यार हांगा आमी कितें पळोवंक जाता म्हण सांगल्यार जाकेव सुखागार आसलो जाकेव ताका एक संवसाराची आशा आसली ताचे भितर जायते कांटे जडा आसली ताचे भितर जायते कांटे जडा आसले वरवीं ती ताणें कितें केलें विगिन्स जेजूचो तो ताळो जेजू ताका भेटलो त्या भेटिल्ल्या टायमार विगिन्स ताणें ते सगळें ताणें खान उडयले सगळे इमिडिएट ताणें खान उडयले सवकास न्ही तक्षण ताणें ते काडले तक्षण ताणें खान उडयले आनी खान उडोवन तो जेजूक मेळोवंक सकयल देंवन आयलो. प्रेज गॉड हालेलुया. आज आमच्या जिवितांत ती तशेंच आमी तक्षण खान उडोवंक आमचे भितर आसले कांटे जडे तक्षण खान उडोवंक आमी रेडी ना आमचे भितर हांवें व्हडोळ सांगलें आमचे भितर जायते कांटे जडा आसले वरवीं आमी जेजूक भेटोवंक आमकां असाध्य जाता आमच्या जिवितांत कितें जेजू क्रिस्तान जोन दवरली ती आशिर्वाद जावंक पुरो जेजू क्रिस्तान जोन दवरले ते आमकां आपणावंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमी जायते रिट्रीटाक भाग काण घेता जायती मागणी आमी करता जाय 10 वर्सां जावन 5 वर्सां जावन 20 वर्सां जावन आमी जायते रिट्रीट अटेंड करना सोंग पुरो जाल्यार तेही देवाचे उतर म्हणल्यार ती बी देवाचे उतर म्हणल्यार बी आमच्या घालूंक पुरो आमच्या काळजान घालतात जाल्यार ते कांटे जडे आसले वरवीं ते काडन उडोवंक आमी प्रयत्न करिनातले वरवीं आमच्या जिवितांत थोड्या एरियांत आमकां वयर येवंक साध्य जायना. आमी कितें करता आज आयकल्ले देवाचे उतर आसूं दी आज करेक्शन करचें नाका फाल्यां करया वा परवां करया परवां आमी हें करया
म्हळ्यार आमी इमिडिएट निर्धार काडयोंक आमकां जायना. जायते फाटी देवाचे उतर आमी ह्या कानांत आयकून ह्या कानांत आमी सोडता. त्या देखून आमी इमिडिएट निर्धार काडयेचे हांगा तक्षण कितें केलें ताणें निर्धार काडून गेलो. तक्षण तो सकयल देंवलो आनी काडून गेले. हांवें म्हज्या लायफांत हांवें पळोवचें जाल्यार हांवें जायते रिट्रेटाक एटेंड केल्ले. जायत्या रिट्रेटान एटेंड केल्यार म्हजे भितर आसले कांटे वा जडां ते कितें आसले ते म्हाका कान उडोवंक नाका जाल्ले. त्या देखून म्हजें जिवीत बरें एका जिविताक वचूंक जावना. जायते एरियांनी हांव पडली, जायते एरियांनी म्हाका करेक्शन करूंक जावना. केदाळा म्हाका कळ्ळें, म्हाका हें टिचींग आयकताना म्हाका कळ्ळें म्हजे भितर आसले पयले कांटे जडां हांवें कान उडोवंक जाय. हे देवाक लायक ना. खंयच्या एरियान बोगसाणे जावंक पुरो, स्वार्थपणाचे जावंक पुरो, मुसूर जावंक पुरो, वा जायते एरियांत कोडसाना म्हजे भितर आसूंक पुरो, कोणाचे विरोध आसूंक पुरो, केदाळा कान उडोवंक हांव रेडी नासतली. त्या टायमार म्हजे दीस मस्त पाड जाते गेले. हेल्थ इश्यू स्टार्ट जाले. जायते एरियांनी म्हाका हांव पडोवंक स्टार्ट जाली. केदाळा म्हाका ही समजून मेळ्ळी. केदाळा म्हजे काळीज म्हणलें हें पळय हांव नितळ करिना. केदाळा मसोरी म्हज्या जिवितांत हांव असाध्य खंयचेय पळोवंक असाध्य म्हणलें. त्या देखून आमी पयले निर्धार काडयोंक जाय. जक्के बाबरे जक्के केदाळा जेजूक भेटलो, इमिडिएट तो सरासरा सकयल देंवोन आयलो आनी ताच्या जिवितांत ताणें एक बरेंपण पळोवंक जालें. प्रेज गॉड, हालेलुया. आमी पळोवंक गेल्यार एक भयण आमच्या रिट्रीटाक ती आयिल्ली. एक्चुअली तिका मस्त तिचे जॉयंट पुरा मस्त आसले. तिका उठोन चलोवंक जायनातले आनी ती मस्त तिचे कितें काम आसल्यार तिणेंच म्हाका एक दीस कॉल करून सांगलें तिचो न्हवऱ्यान सगळें काम करूंक जाय आसलें. केदाळा तिका एक दीस टिचींग मेळटा आनी ती पयले चिंतताली हांव सामा आसा, हांव सगळें कार्य हांव बरें करून करन आसा म्हणून. केदाळा तिका टिचींग मेळ्ळें आनी तिका समजून मेळ्ळी आनी तिणें इमिडिएट तिचे भितर आसले ते कितें आसा कोडसाण जावंक पुरो वा ना बोगसाणे वा कोणाचे विरोध कितें मसूर आगे आसले तिणें एक कान उडोवंक स्टार्ट केले आनी ती थंय बेड्डार तावन उठली. आनी आमी पळोवंक पुरो 2-3 म्हयन्या फाटी ती हांगासर आमच्या रिट्रेटाक एटेंड केली आनी तिका पळयतना आमकां कांय बोगानातले. ती एक आर्थरायटीस म्हळ्यार ती एका पिडान ती वळवळताली. केदाळा तिका देवाचे उतार मेळ्ळे. देवाचे उतार दीस रात तिणें कान घेवंक स्टार्ट केले. ताका देवा आमी नवीन जल्मल्ले वरवीं आमी दीस रात ते आत्मीक दूध देवाचे उतर म्हणलें ते आत्मीक दूध आमी सदांच आमी पियोंक आसा. आज जाले आनी 2 दीस सोडनय आनी 3 दीस सोडनय सदांच आमी ते आत्मीक दूध पियेता. जाल्यार आमी पळोवंक गेल्यार पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 1 Peter 2:1 ते म्हणटा देवाचे उतार ते सगळ्या तावन आमच्या जिवितांत ते एक हागे राग मोसोर कांड उडयचे जाल्यार सकयल देवाचे उतार म्हणटा दुसरे तुम्ही आत्मीक दुधाक हात्रेक देवाचे उतार म्हणले आत्मीक दूध तुम्ही सदांच पिवंक जाय म्हणून. हांगा जाके केदाळा जेजूक भेटलो उतर ताणें स्वीकार केले. ते जेजूचे आजारपण ताणें भोगलें. जेजूचे स्पर्श ताका जाले. जेजूचे आजारपण जेजूच्या त्या प्रेझेन्सार तो रावलो आनी तक्षण ताणें एक चॅलेंज काडून गेले. ताका मस्त आशा आसली आस्ती विशयान. ताचे आस्त ताची बुन्याद जावन आसली. आस्ती विशयांत तो आस्ती विशयांत तो चड फोकस कर आसलो. प्रेज गॉड, हालेलुया. आस्तीचेर तो वंदून आसलो आनी केदाळा ताका कळ्ळें ताणें ती आस्त कितें ताणें एकठांय केल्ली त्या सारक्या रितीर ताणें करूं नातली. ताणें ताची आस्त ताणें ताका बरे एका वाटेन ताणें
केल्ली न्ही सुंका वसुली कर म्हळ्यार दुसरे टॅक्स ते कलेक्ट करणं तशें ताणें आस्त केल्ली जावन आसा ताका ती ताणें कितें केलें तक्षण जेजूक भेटलो आनी तो इमिडिएट तो रिपेंट जालो तो पश्चाताप पावलो पश्चाताप पावोन ते ताणें कार्य रुपाक हाडलें आनी जेजू थंय ताचे संबंध एक जाले. आज आमी तशेंच आमचे भितर कांटे जडां आसात जाल्यार नाना रितीची आमी सांगले खंयची रितीची कांटे जड आमचे भितर आसात म्हणून ती आमी विगेन्स आमी फाल्यां उतर आयकून फाल्यां हांव कान उडयतां वा परवां कान उडयतां न्ही आमी जायते पटी जायते एरियांत जावन दी पिडे रुपांत जावं दी जिवितांत जावं पुरो बरेपण पळोवंक जायना वा आनी खंयच्याय एरियांत बरेपण आमकां अडचण येता जाल्यार आमचे भितर आमी चिंतूंकूच जाय खंयचे म्हणी एका एरियांत हांवें करेक्शन करूंकूच जाय म्हण केदळ जेजूक आमी भेटता देवाचें उतर आमी आयकता देवाचें उतर आमी खाण घेता देवाचे तो स्पर्श तो अनुभव आमी खाण घेता तक्षण आमी रिपेंटन्स जावचे पश्चाताप पावचे मस्तू गरजेचे जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. हांगा कितें म्हणटा जक्केव कितें केलें जक्केवान सरसर देवून आयलो आनी व्हडू संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन लोक गुणगुणोवंक लागले ते तो पातकी मनशा ते म्हणटा ते जात आनी आठवे ते म्हणटा पूण जक्केव सक्ता उजेर उबे रावन म्हणालो सगळ्या मुखार उबे रावन तो म्हणटा पळय सोम्या म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वंटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केल्या जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दिता. आमी अशें करूंक रेडी आसा ओंगी आमी जायते एरियांनी पाड वाट धरून आमी जायते आस्त गिस्त करूंक पुरो जाल्यार एक फावटी देवाची वळख आमी रेडी आसा ओंगी आमच्या आमी कितें करूं आनीकी आमकां येवं दी आनीकी आमकां जाय आनीकी आमकां जाय आमी आस्तींतलो हांगा जाके वा बरी आमकां आमी हें करूंक रेडी आसा ओंगी केदाळा जाकेवान अशें केलें जेजून ताका म्हणलें आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयली. आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयली. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमच्या जिवितांत ती आज तशेंच जेजून ताका गुन्यांवकार करूंक ना. जेजू केदाळा ताका भेटलो ताची ती कांट्या जडाची ती सुवात कितें जाली बरी सुवात जावन पावली आनी ताणें करेक्शन करून काण गेलें आनी ताचे उदारपण ताचे न्याय ताका एक जावचे म्हळ्यार ताणें तें परिवर्तन जावचें ताणें पळयलें ताणें परिवर्तन तो जालो जेजूक भेटलेच तो इमिडिएट थंय परिवर्तन जालो आनी थंय जेजू म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयली. ताणें ताचे ती आशा म्हणली कांटे जड ताणें कान उडयले आनी नितीवंतपणाचें फळ ताणें आपणायलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमी अशेंच करूंक आसा आमच्या जिवितांत ती आमी जायत्या एरियांत आमी हें करतना केदाळा जेजूक भेटतना जेजू खंडी जावन आमकां नेगार करिना जेजू आमकां केदाळे कंडम करिना केदाळा आमी रिपेंट जावन केदाळा पश्चाताप पावोन आमी देवा जेजू लागीं आमी येता जाल्यार जेजू खंडी जावन आमकां पयस करिना. जेजू म्हणटा आज हांवें ह्या घरांत आज तुमच्या काळीज म्हळ्यार त्या घरांत हांवें येवन रावोंक जाय. हांव जेजू रेडी आसा भितर येवंक जाल्यार तो आमचे भितर आसा जाल्यार आमी करच्या थोड्या करण्या निमती आमी करच्या थोड्या रिती रिवाजी निमती वा थोड्या कार्य निमती थोड्या आमच्या भितर आसच्या अस्कत खाये वरवीं वा राग आगे मोसूर येले पर स्वभाव म्हजे भितर आसले वरवीं आमी कितें केलां जेजू केदाळे पयस वचूना आमी ताका पयस करून काण गेला. तो रेडी आसा. तुमी दार उक्ते करून दिल्यार जालें तुमच्या काळीज म्हणलें दार तुमी उक्ते केल्यार तो खंडी जावन तो बागेल बुडोवनूच आसा. हांव येता हांव तुजे सांगाता रावंक आशें येता हांव आसा भिये नाका. तो खंडी जावन आमकां घडयेन घडये ताच्यो बसूनी आमकां दिवनूच आसा जाल्यार आमी ताचे त्या थाळ्याक आमी खाण उक्ते करनासतना आमचे काळीज आमी ओपन करून दिनातले वरवीं आमी रिपेंट जायनातले वरवीं आमी आज एका संदिग्ध परिस्थितींत एका कष्ट अनवरांत आमी संपडता. प्रेज गॉड. हालेलुया.
हालेलुया. त्या देखून आमी निर्धार आमी काडयोंक जाय. दीस रात देवाचे उतर आमी चड आनी चड काडयोंक आसा. पयलीं आमी पश्चाताप पावोवंक आसा. आमी केदाळ पश्चाताप पावोवन हेरांक आमी आशिर्वाद दिवंक आसा. प्रेज गॉड. हेरांक आमी आशिर्वाद जावंक आसा. त्या देखून आमकां आमचे पयले जाय जे आमचे कांटे जडा ती पुरा कान उडोवचे. आमकां खाली देवाचे उतर मेळयल्या तक्षण जायना. आमी पळोवंक गेल्यार आतां च्याक चाप्पे जाल्या म्हणून साकर घाल्या. साकर घालून ती किरोन आमी पियोंक आसा. आमी खाली उतर आमकां मेळ्ळें म्हूण जायना. ते उतर कितें करीचे आमच्या काळजांत ते भितर रोमोन घडयेन घडी आमी नियाळ करन ताचे ध्यान करन. ताका जोशुआ 1:8 म्हणटा दीस रात तूं हे उतर ध्यान कर. दीस रात आमी ताचे ध्यान करन ताचे भितर रिगतना जायते एरियांत कांटे जडा पयस वचूंक साध्य आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या दाळा आमच्या कशें हांगा जेजून ताका म्हणलें आयच्या दिसा ह्या घराक बादशावी आयल्या. प्रेज गॉड. आयच्या दिसा ह्या घराक बादशावी आयल्या म्हणटा. आमी तशेंच सगळ्या आमी एरियांत करेक्शन करून काणी घेतना आमी बादशावी ते पळोवंक साध्य आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. एक कोणी कितें सांगूंक आसा गी ह्या जाकेवा विशयंत? प्रेज तुमकां गॉड. कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा म्हणून? प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड ब्रदर. वय जाकेव तो एक तांतू वाक्य 2 सांगता. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागार मुखेली तांतू 2 आसा. तांतू सुंकागाराचो मुखेली तो एक्चुअली आनी दुडवादीक मनीस हे 2 संगती ताचे कडेन आसलो. हांगा अधिकार आनी ताचे कडेन संपत्ती ह्यो दोनी संगती ताचे कडेन आसल्यो. त्या खातीर ताणें अधिकारान ताणें दुडू ताणें आपणायला म्हणून हांगा आमकां रेव्हलेशन मेळटा. कित्याक म्हळ्यार ताणें ताचो अधिकार ताणें खंयच्या रितीन वापरला. बऱ्या रितीन वापरला, पाड रितीन वापरला गी. आनी ताणें दुडवादीक म्हळ्यार दुडू तुमी पळया एक नॉर्मली तुमी एक कलई एक मनीस काम करता आनी वा बिझनेस करता तो नॉर्मल रितीन गेल्यार ताका पयशे करूंक जायना. दुडवादीक संपत्ती जोडूंक जायना. ताणें कितेंय खंयचेय ताणें लिपोवन वा खंयचेय ताणें अनैतीक रितीर ताणें वेव्हार करतना तो संपत्ती बरीच जाता. सो त्या खातीर हांगा 2 विशय थंय आसात. सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक. केदाळ आमकां अधिकार आसा. तो अधिकार केदाळ आमकां मेळटा. आमी तो अधिकार मनशां खातीर देवाच्या मनशां खातीर आमी देवाचे मनशां म्हळ्यार देवाची हर एकले रसन जावन आसा. देवाची मनशां जावन आसात. सो त्या खातीर आमी हर एकल्यांक बरेपणाक पडचे तसले आमी काम करीचे आनी त्या वरवीं आमी आमचो देवाक मानवंक जाता. कित्याक म्हळ्यार हांगा सांगता केदाळ ताणें सकला देव म्हणून सांगतना तो सरसरा देवून आयलो आनी संतोषान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. केदाळ हो पातकी मनशांचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो. हेंच जाता आमच्या समाजांत एकलो मनीस बऱ्या म्हळ्यार देव भिरांतीन वा देवाचे उतरा प्रमाणे जियेता वा सता प्रमाणे देवाच्या सता प्रमाणे जियेता ताका मस्तू आयकूंक मेळटा. सो केदाळ तो एका देवाच्या सता प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे तो जियेतना तो सोसायटीत रावन मेकळो जाता. तो केदाळ बाकीचे म्हणटात पयले कसो आसलो तो आतां कसो आसा. ताणें पयलें तलें केलां अशें केलां हें पुरा आयकूंक मेळटाच. सो त्या खातीर हांगा तो म्हणटा पूण जाकेव सकाळां उजेर उबे रावन म्हणलो पळय सोमिया म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता. पळय ताणें इमिडिएट कन्फेस केलें थंय. हें आमचें थंय जायचें. हांवें कितें केलां आमकां हर एकल्यांक गत्त आसता. सो त्या खातीर ताणें थंय एडमीट केलें ताणें कितें केलां
आनी तांतूय ताणें म्हळें अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता आनी कोणाकी हांवें लुकसाण हांगा 2 संगती हांगा प्रत्येक तो म्हणटा कित्याक अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता म्हणटा म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव वांटता आनी कोणाकी कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव ताका फाटीं दिता त्या दाळा ताचे थंय कितेंच उरचें ना ताणें कितें जमयलां पळय अर्दो वांटो आनी प्लस 4 वांट्यांनी हांव फाटीं दिता म्हळ्यार ताचे थंय कितेंच उरचें ना आनी संपूर्ण रितीन तो खाली करूंक तयार जालो पूण आमचे चिंता आमी केदाळा देवाचे उतरांत आयल्या उपरांत आनी आमी ते संवसारी संगती आमी सोडूंक तयार आसांगी आमी संवसारी रिती रिवाजा प्रमाणे कितें आमी आदीं तावन कर आयल्या म्हणलें तें चिंता आमी सोड न्हू आमी बदलावनेक उक्ते आसांगी हे आमी आमचे इतल्याक आमी आमकांच आज विचारचें पडटा कित्याक आमकां तितलें इजी ना संवसाराचे सोडूंक पूण देवाच्या उतरार कोण तिरासान सांबाळटा ताका जाता कित्याक म्हळ्यार हांगा कोलेशियन्स 2:8 म्हणटा लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेल्या शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां बुलयन अशें सत्राय करा हे सगळे प्रथवेच्या मुळात हांव उपजता शिवाय क्रिस्त हांव आराम घेना हांगा जाकेव तो संपूर्ण रितीन तो ताका सोम्याक जिजू विशयी ताणें आयकल्लें आसलें सो त्या खातीर जिजूची शिकवण ताणें आयकल्ली आसली आनी तो ताचे सोवे लोकां जमो येवन आसलो आनी ताचे थंय सबार मनीस बरेपण जोडताले खाली फिजिकली न्हय म्हळ्यार आमचे कुडी भलायकी न्हय आत्मीक रितीची भलायकी जोडले मनीस ताचो फाटलाव करनासले सो त्या खातीर थंय सुडका मनशांक मेळिल्ली अशें आमी केदाळा देवाच्या उतरांत आमी कंटिन्यू आसता त्या दाळा आमचे भितर कितें लिपोवन आसा आमकां कळनातले बरी लिपोवन आसा जावंक पुरो थोडे संवयो त्यो संवयो आमचे तावन त्यो भायर वचोंक देवाच्या उतरांत हांव केदाळा तिरासानेन रावता आनी ते परतून आनी परतून हांव केदाळा आयकता आनी ते उसारता आनी त्या दाळा म्हजे थंय तिरासान उपजता भावार्थ उपजता आनी ह्या वरवीं हांव एक नितीवंतपण जोडिल्लो मनीस जावन हांव चलोवंक जाता प्रेज गॉड थँक यू जीसस Thank you, Jesus. Right. जेम्स 1:21 ते तशें म्हणटाने देवाचे उतार तुम्ही नम्रतेन स्वीकार करा ते दाळा गल्ली येते सिस्टर ते जेम्स 1:22 देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावाना त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करी जाय ना तर तुमकांच तुम्ही फटयतात करेक्ट हंगा आम्ही जाकेवाच्या जिवीत जाकेव केदाळा जेजूक भेटलो इमिडिएट ताने काले केले सरसर जाकेव सिकेल देवो निये म्हणटाना जाकेव इमिडिएट सिकेल देवोन आयलो आणि ताने कितें केले ते उतर देवाचे ते उतर ताने आयकले आणि कार्यरूपाक ताने घाले कार्यरूपाक घाल्ले वरवीं ते ताका कितें म्हळें जेजून इमिडिएट ताका तू आज तुज्या घरा बादशावी मेळटली आज आमी तशेंच करूंक आसा हे दाळा आमकां देवाचे उतर आमी आयकल्यार पावना आमी ते कार्य रुपाक घालचे मस्त गरजेचे जावन आसा हे दाळा आमी ते करिना त्या उतरा प्रमाणे आमी करिना आमकांच आमी जायते पटी आमी फटयता वैगी प्रेज गॉड हालेलुया ब्रदर पीटर प्रेज गॉड सर पळय आता तुम्ही जाकेवाच्या विशयात उलयल्यात ब्रदर सांगता तो दुडवादीक मनीस आणि सुंगागर असो मुखेली जावन आसलो पूण ताका एक आशा आयली जेजूक पळयचे म्हूण तशेंच आमच्या जिवितांतय आमकां एक आशा आसा जे जेजूक पळयचे म्हळ्यार जेजूक पळोवचें म्हळ्यार
आम्ही समजून काय घेत जिजो ते येजे जाल्यार आम्ही पहिले पश्चातापाव असा तो दुडू अधिक मनीस जाल्ल्यावरवी ताच्या जिवितांत दुडू असलो अधिकार असलो एक असले पूण शांती समाधानातले त्या देखून तो जिजूक काय म्हणतात मेळोवंक या पळोवंक आशेतालो या ताणें जिजू विशयात आयकला जावंक म्हणजे तो ताचे करेक्शन करूंक तयार जालो तुम्ही सांगल्या बरी ताच्या जिवितांत असले कशे ते कांटे नेर तो काडूंक तयार जालो जेजू पळयतना आमकां कोत्ता देवाचे उतर सांगता जुआंव बाप्तिस्तान इतकें सांगलें सोमयाक एक वाट तयार करा कशे एकलो व्यक्ती येता त्या वेळा आम्ही वाट सारखी करता त्याच रितीन आमच्या जिवितांत जेजू येजे तर आम्ही एक वाट तयार करूंक आसा वाट वांगटे तिंगटे असले आमी सारखे करूंक आसा आमच्या जिवितांत असो अर्थ करेक्शन करूंक आसा चिंतवण करूंक आसा आनी हर एक आमी तक्षण असो उमटून काडूंक आसा तो जाकेव ते तयार जाल्ल्या वरवीं कितें जालें म्हळ्यार ताका तो एक दीस आयलो ताका आशा आसली त्या देखून उडास धरया पयल्यान पयले देवाच्या राजाचे गूट कळी जायचे तर देवाक आमी जाणा जायचे तर देवाचो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करीत आमकां एक आशा आसाची ह्या बूक ह्या ताण आसाची तेन्ना मात्र आमच्या जिवितांत ताच्या विशयान समजूंक वता ताणें कितें आमकां केलां हर एक आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक आमी एक वाट उक्ती करून दिता जर तर आमकां आशाच ना तर खंडीत जावन आमकां तो अवकाश मेळना कशें जाकेवाच्या जिवांत तो आशेलो जिजू पळोवंक त्याच रितीन आमकां एक आशा ताण आसाचे हांवें जिजू पळोवपाचें जिजून म्हजे पासून कितें केलां समजाचें ताचें जिवीत हांवें आपणायचें त्या वेळा हे हांव सोदता तेन्ना खंडीत जावन पवित्र आत्मो ताका जाय जाल्ली हर एक थायराय करता जर तर म्हाका ती आशा ना जाल्यार कित्याक देव आमच्या काळिजांनी भितरले मन पळोवचो देव जावन आसा आत्रेक ना जाल्यार हांव त्या वाटेन येवंक साध्यत आसना जायते फावटी आमकां दुसऱ्या मरेफात जायते फावटी अवकाश मेळटा जायते फावटी भाऊ भयणी जावं बरो देवाच्या उतरां मरेफात हेर कोणी भाऊ ब्रदर कोणी सिस्टर जावं बरो उतरां मरेफात जागे येता पूण आमी चड गण्य करिना कित्याक आमकां त्या उतराची म्हत्व व्हॅल्यू कळीत आसना जर तर आमी कळीत असल्यार खंडीत जावन ताका आमी येस म्हणटा ओके म्हणटा आनी तेच कितें आमी निर्धार घेतला ताचो फळ आमच्या जिवितांत अनुभव करता हांगा जाकेवानी ताच्या जिवितान तक्षणस ताच्या जिवितांत असले हर एक उमटून काडले ताका कळीत असलें ताणें तो दुडू सारक्या रितीन जमो केलो न्हय त्या देखून ताच्या जिवितांत ते शांती नाटले समाधान नाटले दुडू आसलो अधिकार हर एक असले पूण खरें समाधान ना कित्याक जेजू म्हणटा संवसारांत तुमकां असले शांती समाधान मेळना संवसार दिवंक शकना संवसारांत तात्कालीक मात एक घडयेचें मात पूण आमकां खरें शाश्वत शांती समाधान जाय तर आमी जेजू थंय मात्र येवंक आसा आमी पयल्यान पयले अनेक दिसांनी तो पश्चातापावलो म्हळ्यार ताचे चिंता ताणें सोडले ताचे चिंता सोडून तो जेजूक मेळूंक आशेलो ताचे वरवीं ताणें बदलावन दिली आनी चार काय म्हणटात चार वाट्यान फाटी दिता म्हणलो लुकसाण केल्यार तरी एका रितीन ताणें पश्चाताप केल्ल्या वरवीं जेजू ताका एक उतार आयकूंक म्हणलें आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या तशेंच आमच्या जिवितांत ही बाचावी केदाळ येता म्हणल्यार आमी केदाळां जेजूक आशेता ताणेता लालयता स्विकार करता तेन्ना आमच्या जिवितांत पश्चाताप पावता म्हणल्यार आमची चिंता बदलिता पश्चातापार दोनी आयल्या आमचे पाताळ वळखुंचे सूख दिवचे करेक्शन करचें आनी भावार्थान मेळटा करचें आनी चिंता बदलून जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं आमच्या जिवितांत ही बाचावी येवंक सुरू जाता आनी कितें आमच्या जिवितांत आमी होगडायलां खरें शांती समाधान तें आमी आपणावंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया. आनी कोणाक कितें सांगूंक आसा न्ही ल्हान एक हे जाल्यार तो मस्त जाकेवाचे वेवस्थाना मस्त शिकोवंक आसा तांचो
Praise God. Hallelujah. आणि कोणाकी ब्रदर रॉकी असा काही सांगून कसं सांगा ब्रदर. कोणाकी टेस्ट मनी सांगूंक असल्यार वा उलोवंक आसा जाल्यार सांगा. त्या प्रिचिंगाचेर वयर तूं एक सांगूंक आसा संगीत गी ओके सांग सांग. आतां आतां ते मुस्तू लोक आसलो न्ही जाक्यो रुकार चडचे पयले ताका जेजू दिसाना म्हणल्या खातीर तो रुकार सोडिल्लो न्ही वय मो वय तो मोठो जावन मोठो जाल्लो तशें ताका जेजू दिसून तशें ताका जेजूक मेळोंक मुस्तू तान आसली म्हणून जेजून ते पळयले न्ही वय वय तशें जाल्ल्यान जेजूक ते पळोवन जेजूचे मन काल म्हणटात मन ताचे कुशीन हें जालें आनी जेजून काले म्हळ्यार हांव म्हाका आज तुजे घेर येवन जेवी जाय म्हणलो वय मो न्ही हांव सांगून आसा वय गी वय करेक्ट सांग. त्याचे म्हणून सांगलें हांव तुझ्या घरा येता. म्हळ्यार तो रुकार सोडलो तितल्या म्हळ्यार ताका तितली आशा आसली जेजूक मेळूंक म्हणून वय ओके तितलें सांगूंक आसलें. एक काले म्हळ्यार थंय सुंकागर आनी सुंकागराचे मुखेली ते पातकी म्हणून आसले पयले पातकी मनीस म्हणून ते वलायताले आमचे शास्त्री फारिजेव तांकां पातकी म्हणून वलायताले. सो त्या खातीर ते लोकांक म्हळ्यार लोकांक लुटतात वा लोकांक हांव चड कान घेतात म्हणल्या अर्थान तांकां लोक पळोवनासलो. सो ते एक तांचे कितें ते टॅग आसा ते काडूंक जेजून थंय ते सांगले म्हळ्यार हांव तुमगेर येता त्या खातीर कोणेय आमी तो मनीस तसो आसा असो आसा म्हणून आमी जजमेंट आमी केदाळय दिवंक जायना. हांगा जेजून करूं ना न्ही ब्रदर. पळय सुंकागार पातके जाल्यार जेजून खंयचे हांगा कंडामिनेशन ना करूं ना जजमेंट केदाळ जेजून पवित्र स्नान घेतलो आनी त्या दाळा ताणें सांगलें आसा पातकीची बदला फर्स्ट ताचे ते वर्ड आसले सर्गींचे राज लागीं पावला. सो सर्गींचे राज आमी अनुभव करीचे जाल्यार संवसारांत जाता म्हणून जेजून थंय सांगला. त्या अर्थान केदाळ हांव पातकीची न्ही म्हजी बदलता त्या दाळा हांव सर्गींचे राज त्याच घडये हांव स्टार्ट करता. कित्याक म्हळ्यार सर्गींचे राज म्हळ्यार हांव म्हज्या सोमयाक आनी म्हज्या देवाक हांवें वळखुंचें जावन आसा. ससन जिविताक मेळतात. प्रेज गॉड. अनेक रितीन सांगचे तर पळय ते बरयला न्ही जेजू कोण म्हूण पळोवन तो बारी आसलो पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे केटीन ताचे वरवीं ते जाले ना. पळया तो एका रितीन संसार रितीन मोठो आसलो लोकांचो जो जेजू येताना वता आमकां जायतो आसता जाल्यारय ताणें कालें केलें ताणें कितें आशेले ताका कितें अडकळ जावन आसले ताच्या चड ताणें प्रयत्न केले म्हणयत अनेका रितीन जायते म्हणजे आमी कालें करता आमी अवकाश सकल करता आमी नांव फावो जेजू पळोवंक हांवें ते केला हे केला तशें आमचेच काले म्हणटात उणेपण आमी उलयता पूण हांगा जाके वतान आमी एक शिकजे ताचे ते उणेपण आसल्यारय ताणें ते गण्य करूं ना त्या लोकां जोम्या मदें ताणें कितें आशेलें ते जेजू पळोवंक त्या देखून कोणी कितें सांगतात ते ताणें गण्य करूं ना. इतलो दुडवादीक मनीस रुखार सोडटा तशें कोणी कालें जावंक सांगला आसलें पुरो पूण ते बायबलान बरोवं ना गणितान आसूं पुरो जाल्यार खंयचेय गण्य करूं ना. ताचो एकच उद्देश आसलो हांवें जेजूक पळयचें. तशें आमच्या जिवितांतय जर तर आमी खंयचे लोकांचे कितें गण्य करिना
जाल्यार खंडीत जावन आमी जेजू पळयताले जेजूक पळयल्या फळ जावन आमच्या जिवितांत ताणें दिली बाचावी आमच्या जिवितांत खंडीत आमी अनुभव करतले हांव. अनेक रीती सांगचे तर ती रक्तस्रावाची स्त्री तशेंच तिका कळीत असलें त्या वेळार रक्तस्रावाची स्त्री भायर येयल्यार तिका पात्रांव जिवशी मारताले, तिका एकल्याक आपणूक गिनातले, तिने एक सुवातेर जियेचे असले. तितले कळीत आसूनय केदळा तिने जेजूचो मोग तो अनुभव केलो, जेजू विशीं आयकलें आनी उलोवंक सुरू केलें, भावार्थान मेट काडलें. ताचे फळ जावन तिच्या जिवितांत देवाची महिमा तिने आपणायली. आमकां जायते संदर्भ मेळटा केदळ आमी जेजूक भेट्टा आमच्या जिवितांत अलौकीक रितीन परिवर्तन जाता. अनेक रीतीन सांगचे तर ती प्रद्वारादारली स्त्री संपडली, आयली जेजूक मेळ्ळी. जेजूक मेळटना कानुना प्रमाणे फातरान जिवशी मारिचे असले. केदार ती जेजूक भेटली त्या घडये तिचे जिवीत ते बदलाले. जेजून म्हणलें कोणें फातर करूं ना, पयलो फातर विजो मारो म्हणून. आमी उडासर या त्या केदार आमी जेजूक भेटोवंक या जेजू विशयान आमकां ताण आसा, बूक आसता, आमी ताका एनकावंटर करता पयल्यान खंडीत जावन 100% आमच्या जिवितांत अलौकीक जे बरेपण आमी पळयता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. मागीर आनी एक ब्रदर थंय ऍड करूंक अशें येता, तितून ताका म्हणलें आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या, खाली जाकेवाक बचावी आयल्या म्हणून, ह्या घराक बचावी आयल्या म्हळ्यार देवाच्या उतरांत कोण येता ताचे घराने संपूर्ण ते बचावेच्या पावंडार पावता. आणि अशें न्हय की बचावेच्या पावंडार पावता म्हणून बाकीच्यांनी देवाच्या उतरांत येवं नजो म्हणून, देवाच्या उतरांत हरएकल्यांनी येवंक आसा आनी तांकां हरएकल्याकी बाचावी मेळटा. सो थंय कशें आमकां कळटा इजिप्टांत कशें थंय शेळयेचे रगत तांणी दरवट्याक लायले आनी त्या दाळा त्या घरांत आसले सकडी बचाव जाले. म्हळ्यार थंय मलगड्या भुरग्याक जिवशी मारूंक येताले, पूण सकडांक ते एक एनॉयंटींग मेळ्ळां, त्या लागून त्या एनॉयंटींग धर्मान ताचे वरवीं ते बसयल्ल्या गांवाक तांचे कितें मेटां काडूंक तांकां धैर्य पावले. सो त्या खातीर जेजू सरशीन आमी येताना आमचे हर एक सगळ्या कुटांमूत बचाव जाता, हें आमी उडासाक दवरूंक जायचे. प्रेज गॉड. Praise God. तातूंत अनेक रीतीन आमी समजून घेतले. कशें म्हळ्यार देवाचे उतर सांगता सौम्य देवाचेर भावार्थ दवर तूं बचाव जातले, तुजे घराणें बचाव जातले. म्हळ्यार केदार आमी सौम्यात येता ताचे एक कोटाक जियेता, त्या सता प्रमाणे आमी पश्चाताप पावता, भावार्थाचे जिवीत सत मानून जियेतना आमचें ते बरेपण जाता. आतां आमचें काम जावन आसा आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर दिस दवरची, तांकांय त्या बचावेच्या वाटेर हाडूंक आमी आमचो भावार्थ आमी उपयोग करूंक आसा आनी देवा सारके आमी मोग आमी उपयोग करूंक आसा. तेन्ना मात्र ते संपूर्ण आमच्या जिवितांत पळोवंक जाता. वय खंडी जावन एकल्या वरी बचाव जावचें म्हळ्यार हर एक पात्र आसा तातूंत इम्पॉर्टंट. त्या एका कुटुंबांत एकलो व्यक्ती देवा थंय येता जाल्यार देव ताका विंचून काडटा जाल्यार ताचे काम उद्देश कितें म्हळ्यार ताच्या मुखांतर ताचे कुटाम देवा थंय येवचे. ताणें एका जबाबदारी घेवंक आसा. त्या व्यक्तीन कोणें बचावी जोडल्या त्या व्यक्तीन जबाबदारी घेवंक आसा, भावार्थान ते मेटा काडूंक आसा आनी देवा सारक्याच्या मोगांत मेटा काडूंक आसा. तेन्ना कितें जाता, ते संपूर्ण घराणें सौम्यत येता आनी बचावी जोडता. प्रेज गॉड. मागीर आनी एक म्हळ्यार थंय प्रत्येक थंय सांगलां कित्याक होय अब्रामाचो पूत, कित्याक अब्रामाक दिल्लीं बेसांवां आमकां हर एकल्याक ती वळतात. ती बेसांवां कित्याक आमी देवाच्या विरोधपणांत आसा जाल्यार आमकां ती बेसांवां ती ब्लॉक करून आमी कान घेता, पूण देवान ती अब्रामा मारिफात ती वळयल्यांत. त्या खातीर हांगा देवाचे उतर म्हणटा निजाकी मनशापूत सांडोवन गेल्ले सोदूंक बचाव करूंक म्हणून आयला. कितें आमी होगडायलां ते रिस्टोर करूंक म्हणून जेजू आयला.
करेक्ट पूण ಎಂತನು ಕಾಲಂಲಾಲ್ಬದರ जाकेवान निर्धार घेतलो वय की जेजू पळोवचे वय वय वैयक्तीक डिसिशन व्हेरी इम्पॉर्टंट आमची जेजूचे भेट करीचे जाल्यार ताका एनकावंटर जायचे जाल्यार वैयक्तीक रितीन हर एकल्यान निर्धार घेवंक आसा कित्याक फ्रीडम ऑफ चॉयस आमकां दिला देवान वय की विणसोण आमची आता एक्झाम्पल सांगचे जाल्यार आता रितीर आसा रितीर एक येवचे निर्धार हांवें घेवयेत या हे नासतना रावयेत पूण ताचे परिणाम म्हज्या जिवितांत पळोवंक मेळटा जर तर हांव रेतीर गेलो तर कंटिन्यू उतार कितें सांगता सत मानल्यार त्या उतरा प्रमाणे भितर वेळ कशें म्हणजे ते बरेपण येता जर तर हांव तो अवकाश वगडायता म्हज्या संवसारी संगतीक हांव चड लक्ष दिता जाल्यार हांवें घेतली विसवण आसा ताचो परिणाम म्हज्या जिवितांत बगूंक आसा म्हळ्यार हांगा पळया बायबलांत खरी एकाडे तांणी एक विणसवण केल्ली त्या विणसवणाचे परिणाम जावन तांच्या जिवितांत ते बरेपण या अलौकिक जिवीत तांणी जियेले तर एकल्यानी तुम्ही बायबल ओल्ड टेस्टामेंट काढा नव्या टेस्टामेंट एकल्यानी विणसवण गेल्या ते काले विणसला ताचे फळ तांच्या जिवितांत तांणी अनुभव केला तशें आमच्या जिवितांत देवाच्या राजांत आमी रिकायचे जाल्यार आमी विणसवण करूंक आसा देव राखून आसा तो दार बडोवन हर एकल्या राखून आसा पूण म्हाका ते काळजांत ताण ना जाल्यार भूक ना जाल्यार ती आशा ना जाल्यार हांव ते भितर ताका स्विकार करूंक शकना ते सकनाटल्या वरी ताचें जिवीत म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जायना केदां हांव दार उक्तें करता जाकेवा बरी काले जाता हांव ते गण्य करिना लोकांक तो देवाच्या वचन सारा सारा देवून आयलो म्हणटा तितले खुशेन आयलो संतोषान आयलो आनी तो पातकी जावन आसल्यार सुखाकार जावन आसल्यार तो जेजू ताच्या घरा गेलो ताच्या वरवीं ताणें देवाचो तो मोग शांती समाधान अनुभव केलो त्या देखून जेजू म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयला त्याच रितीन आमी निर्धार घेवंक आसा जेजूक पळोवचे आशेचे भुकेचे ताच्या विशयांत जाणा जावंक तेन्ना खंडीत जावन आमच्या जिवितांत तितलें शांती समाधान आमी अनुभव करता प्रेज गॉड Praise God. तितून कोणाकी दबाव ना देव कोणाकी पोस्ट करना उडास करया आमचो निर्धार हर एक वैयक्तीक आमची विणसवण जावन आसा कित्याक फ्रीडम ऑफ चॉयस देवान आमकां दिला आमी काल विणसतांव ताचे फळ दिता आमी आमचे दिसपट्टे जिवनांत पळय आमी खंयच्या चड वेळ कसितांव ताचे परिणाम आमच्या जिवितांत येता जर तर आमी उतरांत वेळ कसितांव जर ताचो परिणाम आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता जर उतरां भायर हेरां संगतींत आमी वेळ कसिता जाल्यार ताचो परिणाम आमच्या जिवितांत येता हर एक विणसवण आमचे ते आसा हर एक सकत आमच्या भितरच आसा आमी काले उलयतांव काले चिंतांव खंयच्यान वेळ कसितांव ताचे फळ आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटा Praise God. Praise God. Praise God. पुन्हा एक टेस्ट बरी आहे ती सांगू का सगळी टेस्ट मनी सांगूंक असल्यार सांगा जाल्यार आमी थँक्स गिविंग प्रेयर करया करतात की ब्रदर Ah. Praise God. मगळ बापा अर्गां तुका दिता बापा ह्या वेळा खातीर बापा बापा तुवें आमकां आज त्या जाकेवाच्या आनी तुज्या मदें कितें तुवें तें उगडापें केलें तेंच उगडापण तुवें आमकां आनी हर एकल्यांक तूं दिवंक आशेताय बापा पूण हांवें बदलावन करून म्हजो भरवसो हांवें सांडिनासतना आनी हांव तुज्या उतरां वयर आनी तुज्या सांगातपण अनुभव करूंक तो संतोष म्हजे थंय हांवें कळीत करिनासतना तूं कितें करूंक शकनाय म्हणून ह्या आयच्या ह्या टिचिंगांत आमकां कळीत जालें वय बापा आमी येदोळ आमी कितें आमच्या जिवितांत कितें आमी तुजे विरोध बापा विरोध कितें केलां तें हर एक सांडून आयच्या दिसा आमी आमचें मन बदलून जाकेवा बरी आमी एक तुजे नितीवंतपण जोडून तुज्या सांगातपणांत जियोंक तुवें आमकां आपण दिलाय
आयच्या दिसाच्या या टिचिंगान तुवें बापा तुका अर्घान दिता बापा. बापा हांगासर म्हणल्यार हर एकल्यांक तांच्या काळीज हे बरें देवाचें उतर म्हणलें बी तांच्या बऱ्या सुवातेर पडोवन कितेंच अडकळ नातल्या त्या सुवातेर पडोवन हजार वांट्यांनी ते फळ दिवंक ते पावता म्हणलो भावार्थान आमी सांगून आसा बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्घां दिता बापा. कित्याक तूं जावन आसाय काकुळतीचो बाप. आदलें कितें जालां कितें केलां तें उगडास करिनातलो देव जावन आसाय तूं. वय बापा त्या खातीर तुका अर्घां दिता. कित्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मारी फात आमकां तुवें दिल्या त्या सोडवणेचो आनंद भरपूर रितीन ह्या संवसारांत आमी अनुभव करन तुजे सांगातपण अनुभव करन त्या पवित्रात्म्याद्वारी ते सांगातपण अनुभव करन तुज्या उतरांत चड आनी चड वेळ करसून तुज्या सांगातपणांत चड आनी चड वेळ करसून आमचें जिवीत बदलावन जावंक तूं आमकां आयच्या दिसा तुवें आपण दिलाय बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्घां दिता. बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रात्म्याच्या मजतीन. आमेन. आमेन आमेन आमेन. 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 Praise God. Praise God. Hallelujah. हालेलुया. 11 दीस आमची एक दिसाची रेतीर आसा. कोण येतात तुम्ही रजिस्ट्रेशन वा कॉल करन आमकां कोणाक सांगल्यार आमी ते म्हळ्यार भितर एंट्री करतना गेटी भितर एंट्री जाय जाल्यार आमी तुमचें नांव थंय दिवंक आसा. त्या दिवून तुमी पयल्यान एंट्री करा. तुमी रजिस्ट्रेशन करा. तशेंच 4 दिसाची रेतीर आमची आसा फेब्रुवारीच्या कितल्या तारखेक ब्रदर 18 न्ही 17, 18, 17, 18. 18, 18. मंगळारांतल्यान स्टार्ट जाता. मंगळार बुधवार 3rd विकान 17, 18, 19, 20 4 ಕನ್ನಡ दिसाची ಕೇದಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಸಾರ್ ನಸ್ಲಿ ತೋಡಿ ಕನ್ನಡ कन्नड 8 तारखेतावन ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಇದೆ सेकंड विकान ओके ओके तशें तुमी जॉईन जाया येया रिट्रीटाक शिकोवंक चड आनी चड जेजू विशयान. यस प्रेज गॉड.